म्हाका खूब काही गजाली दिश्टी पडल्यो. आमी डिस्कसी केले आनी त्या मिटिंगेक आमी सजेस्ट केलें की बाबा अशें आमकां दिसता तशें दिसता. हेजेर कितें आमकां तर काही प्रमाणात वयर सकयल दिसता ते आमी थंय मांडलें बी. आमकां कितें दिसता आमी थंय मांडलां. पण ते एक्सपर्ट टीम ती त्याची बाबा हे त्यांना तेमी रिपोर्ट सबमीट केला पण आमचे कडेन अजून पावलो ना. आणि त्या रिपोर्टा प्रमाणे आनीक एमएसआ कडल्यान माहिती घेतली त्या प्रमाणे जे पीडब्ल्यूडीन एक 5 एक्सपर्ट लोकांची टीम नेमणूक करपाची हे केल्ली आसा. आणि डिटेल जेन्ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट येतलो त्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर मागीर जे जे कितें तो सजेशन येतले ते ऑगस्टा साकून कामाक सुरवात करतले अशें त्या मिटिंगेक थारला. डिटेल आमचे कडेन अजून सगळें पावलें ना. 38 कॉलेज आसा ते आतां आमकां खंय आमकां हांगा करचें पडटा खंय आमच्या राजीव कला मंदिरा फोंड्या. ताजे खातीर सुद्दां आमचे काही स्वतंत्र बिल्डींग तयार जावची, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करून दिवचें अशें आमी 2 जागी सायट पळयल्ली आसा. आमचे पयर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. आमच्या पर्वरीक आमचे कडेन जागो आसा, दोनापावला कडेन जागो आसा. फाटली कांय वर्सां भारत रंग महोत्सवात कला अकादमीन सादरीकरण करूंक ना. कला अकादमीच्या धरती आबा नाटकांतल्यान आदी रंग महोत्सवाचें उक्तावण जातलें अशी माहिती अध्यक्षान दिली. आमचे रेपर्टरी चालू परत इतली वर्सां बंद जाली परत चालू जाल्या. तातूंतलें आमचें फर्स्ट प्रोडक्शन पयलीं नाटक जे आमी तयार केला धरती आबा त्या नाटकाक हांगा संदी गोंयांक मेळ्ळ्या, सेरेंडिपिटीक मेळ्ळ्या आणि भारत रंगमंचार आमकां महोत्सवाक हे मेळ्ळ्या. ही एक हे मातशी हेजे खातीर मेन हे केलें. तुमी जे सांगला पळय आनी हाजे बद्दल टास्क फोर्सा बद्दल बाकी सगळे गजालीचेर हांव डिटेलान पण रिपोर्ट आयले उपरांत जे कितें तुमकां परत आपोवन तुजो प्रयास घेतलोच आनी तुमकां कळयतलो की तुमकां म्हाका कळोवपाक जाय आनी जे कितें वयर सकयल आसता ते जाग्यार घालपाकूय जाय. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार.